येता त्या विधानसभा सत्रांत लोकांचे 324 प्रश्न मांडल्यात। पयल्या 10 दिसां खातीर लोकांक सामकेच सतावपी प्रश्न मांडटले। हातूंत कांय व्यक्तींक प्रश्न आसात जातूंत तांकां राजकीय स्वरूप दिला। हेर विरोधी पक्षांच्या आमदारांबरोबर मेळून कांय जोड प्रश्न तयार केल्यात। ह्या विधानसभेत सरकाराक घाम काडपाक आमी तयार आसात, गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान सांगलें। व्हॉट्सॲप आनी ईमेला वरवीं लोकांनी बरेच प्रश्न गोवा फॉरवर्डा मुखार मांडल्यात। तांचे चडांत चड प्रश्न आस्पावन घेवपाचो गोवा फॉरवर्डान यत्न केला, अशें विजयान सांगलें। आम्ही 324 LAQs फायल केल्या ह्या सेशनाक। हे 324 कशे 54 स्टार्ड LAQ आणि 270 अनस्टार्ड LAQs, टोटली 324 LAQs आम्ही मूव केल्यात। आणि आम्ही अशें धरलां की पयले 10 दिसांक मेजॉरिटी इश्यूज जे गोंयकारांक लागतात डायरेक्ट हेच इश्यूज आमी रेज करतले। आता ताजे मागीर इनडायरेक्ट जे गोंयकारांचेर कसो असर पडटा ते इश्यूज घेतले। आता आमकां व्हॉट्सॲप आनी ईमेल लोकां कडच्यान आमी जी सजेशनां मागिल्लीं ही 1200 ईमेल्स आनी व्हॉट्सॲप मेसेजी आमकां आयली। गोंयकार आमकां तांचे इश्यूज रेज कर म्हणून सांगून आनी हे पॉयंट आवट केले आहा। आनी आमी तांकां ह्या स्टार्ड आनी अनस्टार्ड क्वेश्चनान तांकां अकोमोडेट केले। पूण सगळेच इश्यूज 1200 मेल आनी व्हॉट्सॲप मेसेजीस ह्या 324 प्रश्नांनी सगळ्यो येवंक शकना। सो मे बी सम इश्यूज वी वील रेज अप इन द बजेट स्पीच ऑल ड्युरींग डिमांड्स। पूण हांव सगळे गोंयकारांक मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो एक गोंयकारांचो आवाज अशें म्हणून समजून हे आमकां प्रश्न धाडले म्हणून। पर्सनल इश्यूज जे आहा जे हांव म्हणटा गोंयकारांक पर्सनली एफेक्ट जाता अशे इश्यूज आमी रेज करतले पयले 10 दिसांनी। सो तांणी पर्सनल म्हळ्यार कितें, बायलांचो सॅनिटेशनाचो इश्यू वो भुरगे जावपाचो इश्यू, दिस इज अ पर्सनल इश्यू, बट टू मेक दीस क्रिएट एन अवेरनेस टू मेक दीस इश्यू इंटू अ पॉलिटिकल इश्यू हो विचार धरून आमी हे प्रश्न विचारूंक सोदतात। म्हणटकच पडदे सांगिल्ल्या भशेन 54 स्टार्ड LAQs, 270 अनस्टार्ड LAQs, 18 कॉलिंग एटेन्शन मोशनां आमी मूव करतले, 18 झिरो आवर मेन्शन मूव करतले। हांव जनरल डिस्कशन ऑन बजेटाचेर उलयतलो आनी डिमांड्स जे सगळे पोर्टफोलियोचेर आहात ताचेर उलयतलो। एक प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे खातीर आमी मूव केल्ले आहा, हेरिटेज कन्जर्वेशन पॉलिसी खातीर एक मूव केल्ले आहा, आनी एक प्रायवेट मेंबर बील सेक्शन 16B टावन प्लॅनिंग एक्टांतलें काडपा खातीर, रिपील करपा खातीर एक बील हांवें मूव केलो।